ते खंयच्या रिलीजनाचे हे छावी नाईक तुझे नाव कितें बाये हजिया जावं चर्चिल म्हणजे सगळे धर्माचे जे यूथ आसा जे आवय बापून तांकां शिकयल्लें आनी तांकां खंय तरी आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय आशिल्लें गव्हर्मेंट जॉबाक तेणी खूब ट्राय केलो गव्हर्मेंट जॉब तांकां मेळना खंयच्याच डिपार्टमेंटाक तांची इंटरव्यू जायना तांकां कॉल लेटर येना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावन तेणी खंयच्या तरी फ्रेंड्स ग्रुपांतल्यान एक मेसेज आयली की there is this brother and sister, this couple brother and sister, Arvind Kopp and Meena Kopp. Meena Kopp, who says that she is a skin specialist, her office, her clinic is just next to the Mapsa police station. सारखे डॉमिनोजाच्या वयर हे जे खंय हे पळय सांगपाक पडटा आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन जे आसा पळय तें डॉमिनोज म्हणून आसा पळय आमचें पिझ्झा थंय वयर जे ऑफिस आसा हू क्लेम्स टू बी अ स्किन स्पेशलिस्ट मीना कोप हू इज इन्वॉल्वड इन अ जॉब स्कॅम अलॉंग विथ अ ब्रदर अरविंद कोप हू इज रायट नाव इज इन बारेन एंड शी इज व्हेरी मच इन गोवा इन सालिगांव नाव लेट मी टेल यू 3 महिने पयले खंय हांकां खंय तरी एडवर्टिजमेंट दिसती पडलें आनी हांकां थ्रू माउथ फ्रेंड्सान सांगलें खंय बेकार आसा आनी तुमचे आनी कितले फ्रेंड आसा पळय तांकां हाड बारेन जॉब आसा म्हणून बारेन जॉब आसा थ्रू दीस मॅन खंय they came to know that Bahrain job asa girls were told that you all will be employed as sales executive and your payment will be nothing less than 95,000 am I right madam yes दुसरे म्हणटा पळय चर्चील पळय भुरगे आसा पळय कल्पेश आपले बोमा साकून आयला तो बाबडो भुरगो यो रे कल्पेश ह्या भुरग्यांक न्ही खंय सांगलें तुमकां ड्रायव्हर म्हूण जॉब दिता आनी तुमची सॅलरी वील बी नथींग लेस दॅन 80,000 चेड्यांक 80,000 चलयांक न्ही 95,000 म्हळ्यार चुनो लायलो कितें केलें तांकां सांगलें फॉर्मेलिटी करपाक जाय पेपर वर्क करपाक जाय विजा करपाक जाय आनी तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे खाले आतां हेंच्याच कडल्यान अरावंड 40 लाख खाल्ले आसा आनी एक चली आसा तिका येवपाक जावना तिका जाल्यार 8 लाख ताका कितले जॉब दिता म्हूण सांगिल्लें न्यूझिलंड धाडटा म्हणलें ताका आनी ताका 8 लाख घेतले आनी ताजे पयशे कांय ना आयज हो फरार जावन गेल्लो आसा बारेन स्कॅमस्टर ते सोड पूण भयण गोंयांत आसा सालिगांव वेन they called me, Chavi called me. I asked her first question is, did you all go to your respected police stations and did you all do complaints because somebody is from Kepe, somebody from Kurchore, somebody is from Saligaon, somebody is from Boma, somebody is from Kalangut, Kolwale, Saligaon, Kepe. So आख्खे गोंयचे जे आसा पळय इतलेच ना आतां जायते आसात भुरगे बट आय टोल्ड देम इमिजिएटली कम टुडे इन द इवनिंग बिकॉज आय विल बी एड्रेसिंग अ प्रेस इन at Azad Maidan you all come because she was almost crying in the morning. I said you don't worry, I will stand, I will raise this issue because सगळ्या कडेन गेले खंय कोण तांकां कानार मनार घेना खंय अरे आयज हे भुरग्यांक न्ही हे कित्याक करपा पडलां कित्याक आयज गोंयांत जॉब ना जॉब जे आसा गव्हर्मेंटाचे पळय आमी सदांच सांगता स्कॅम चालू आसा लाखांनी पयशे 40-50 लाख तांकां दिवपा जायना म्हूण आतां वायट दिसता म्हाका हांवें एका विचारलें बाय गो तुवें ताका लाखांनी पयशे खंयच्यान अरेंज केले तुका जॉब ना तूं आतां यू आर जस्ट आउट यू आर पास आउट स्टुडंट कॉलेजींतली तुमी आतां पास जाता तें आसा तर तें म्हणपालें फॅमिलीक सपोर्ट करपाक जाय कितें इंडिपेंडंट जावपाक जाय 95,000 मेळटलें म्हूण मॅडम आमी कितें केलें आपूण जाल्यार म्हणपालें लोन काडलो आतां पळय ह्या भुरग्याक लोन काडून ते स्कॅमस्टराक पयशे खावयल्या आनी अशें न्ही आं त्यांनी हे पळय चर्चिल पळय हे भुरग्यांनी म्हाका सांगलां तेणें सांगलां की थोड्यांनी खंय आपल्या आवयन खंय जॉब मेळटा इतना मिलेगा 80,000 मेळटले म्हणून खंय कोणाच्या आवयन खंय सोडपोड्यो विकल्यो कोणाचे खंय भांगार विकले कोणाचे काकणां विकलीं कोणाची सेवींग आशिल्ली इट इज नॉट दीस आर हाय लेवल पॉश भुरगीं न्ही ही पॉश भुरगीं न्ही लोन काडून तांच्या आवय बापायनी हे पयशे भरिल्ले आनी हें जें आसा हाजो गोकणचो सम्राट म्हणून आसा खंय तो खंय कितें सांगता आपले कोणा कडेन वळख आसा म्हणटा रे तो आपली PSI कडेन वळख आसा आपण व्हडले MLA वळखता आपूण तुमकां सारको शिकयता तुमी कितें करा जाय तें करा अशें आमकां शापत सांगता कित्याक कोणाचो हाड Now this person is directly this one's husband, Meena Kopp's husband, you all will find where in Saligaon who is openly giving dhamki to these people. कितें जाय तें करा SP म्हज्या बॉल्सांत आसा MLA म्हजो वळखीचो PSI म्हजो वळखीचो कांय तुमी करपाक शकपा ना तुमी जाय तें करात when there is a transaction money given by these people on GPay through checks it amounts to proof evidence and there is no harm when they went it seems to one police station in Savard then they were told to go to Kepe when they went to this police station they told them go to your respected police station they are only going to police stations and today I told them finally go to Mapsa तिजेर घाला पयलें म्हापसा पुलिसान खंय they refused to take this matter घेवपाचें आमी घेवपा ना म्हूण सांगलें खंय वयल्यान पुलीस सांगता की तांकां तुमी शिकलेलीं भुरगीं जाल्यार तुमी हितून कित्याक पडलें
अरे तुमचे कडेन पयशे आसा 40-50 हजार लाख भरपाक ते गव्हर्मेंटाचे वर्दी घालपाक, हेंचे कडेन नाशिल्ले, गरीब भुरगीं म्हणून आवय बापायन खंय मेळटा म्हणून. कित्याक यू ऑल नो देर आर जॉब्स, प्लेसमेंट जाता. कितले तरी एजंट आसा हू आर टेकिंग मनी एंड सेंडींग फॉर मेडिकल विजा पर्पज सगळे करता. विजा देखून तुवें कितें सांगलां बाबा म्हाका इतलो फ्रॉड दिला की तांकां हें घालून उदक डॉक्युमेंट्स करून धाडला. इतले खंय एडिट करून ती सांगतली. सो आय फील पुलीस आनी होम मिनिस्टर बाबा प्रमोद सावंत मातशें कानार मनार घे. हे कानार मनार घे. ही जी मीना खोप म्हणून आसा हू शोईंग हर सेल्फ एज अ डॉक्टर स्कीन स्पेशलिस्ट इज इन सच अ थिंग. हे दोतोरांनी जालां कितें? हे दोतोरांक पयशे पावना काय म्हणून हे दोतोर सगळे असले जाल्यार कितें जॉब स्कॅमात भितर वचपाचे? अरे कितें चल्लां कितें? दोतोर मुगो रिस्पेक्टेड, वी टेक यू एज गॉड अँड शी इज इनवॉल्ड इन दीस अँड शी इज गिविंग धमकी जाय ते करात. ताचो गो सांगता SP बॉल्सांत आसा आनी वो खंय बारेन आसा. चॅक्स आमच्या कडेन आसा, पयशे दिल्या वो ना ते ट्रान्जॅक्शन आमचे कडेन आसा. ताका धरात. तो मेळना हेज्या घरा वचा बिकॉज दे बोथ स्कॅमस्टर्स दे बोथ इनवॉल्ड. हे पळय अशें घालतात खंय ती. हे पळय अशें घालतात. पळय भयण मीना खोप, भाव अरविंद आनी हो दुसरो भाव न्ही गो. तेजो कोण तो खबर ना बट तो तेजो भाव आनी अशें म्हण सांगतना सांगता ते आमी ताका वळखयत ना. So now when they went to the family also to meet the mother, to tell the complaints, they are also refusing. I am not interested in that. हांव म्हणटा the respected police स्टेशनाक जे थंय गेले आनी कंप्लेन दिली आसा इन्क्लुडींग द सायबर नो. हय सायबरान सुद्दां आमी ऑलरेडी सायबरान देखून कंप्लेन दिल्या बट हेजेर कांयच जावना. 3 म्हयने जाले कांय जावना. सो नाव आय वॉन्ट द पुलीस टू प्रूव दॅट दे आर नॉट इन्वॉल्ड इन दीस स्कॅम्स. Police should show that they have not taken hafta from anyone or money from anyone to settle this. Hard earned money, लोन काडलेलो, स्टुडंट लोन काडलेले भुरग्यांचो तांच्या आवयचे भांगार बीन घालून तांचे एस्ताद ना आनी वयल्यान बेकार आनी पयशे गेले आवय बापायचे आयकपाक पडटा वयल्यान. शिकलेले भुरग्यांक आयज नाडलेले आसा. हांव मागता होम मिनिस्ट्री कडेन, हांव मागता पुलिसां कडेन प्रत्येक पुलीस स्टेशनात खंय खंय जॉबाक लागून हेणे नाडला पळय ह्या दोगां भाव भयण्यांनी हेंकां धरून हाडूंक जाय. गेट दॅट मीना फर्स्ट बिकॉज शी इज ऑल्सो इनवॉल्ड. शी इज हियर ओनली आनी तांचे कितें आसा पळय ड्यूज ते फारीक करपाक जाय आनी तिका कितें आसा ती सजा दिवपाक जाय. कित्याक असलेच तुमकां खबर आहा असलम मकानदाराचे हांवें मॅटर घेतिल्लो. असलम मकानदारान कितले जाणांक चुनो लावन गेला. नॉट ओन्ली इन सावथ गोवा, ही हॅज इवन खंय खंय ते अर्जंटिना म्हणटा ते बायलेन म्हाका एक कॉपी धाडल्या. पुलिसांक कंप्लेन दिल्ली ट्रान्जॅक्शन आपूण इतले लाख ताका धाडिल्ले आपणाक तो भायर धाडटा म्हणून. आनी म्हाका नॉट चिंचिनीच्या लोकांनी कितले येवन सांगलेले आसा, कितले म्हाका तेणी दाखयल्ले आसा जॉब दिता म्हणून तेंचे. तो भुरगो सांगेचो ताका फोटेली बिस्कीट दिली हे दवर म्हणलें ताजे कडेन पयशे घेतले कोर्साक धाडटा म्हणलें कांयच ना. असल्या मकानदाराचेर कांय जावना, हेंचेरूय कांय जावना. आय एम गिवींग सम टायम टू पुलीस. Now please take this because I am going to follow with Aslam Makandar. It's not that I have given up. I am trying to tell P.I. Chavan बाब तुझ्याकडे आयिल्ले आणि you had promised me that you look into the matter. You had told me एक पाटी अशीच मॅटर जाल्ली प्रतिमा आपण ताका उबारून हाडिल्लो म्हणून. कित्याक तो स्कॅमस्टर म्हणून आख्खे गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सावथांत सगळ्यांक खबर आसा. आनी कितेंय सांगल्यार निमतां दिता. कोण भयणीची चली बरी नाशिल्ली, कोण आपणाक ऑपरेशन केलां, RTI काडल्यार देखून मेळटलें. ऑपरेशन कांय ना, आपुणूच कट मारता, आपुणूच कितें शिवता आनी एक्सक्युजी दिता. सगळे लोकांचे ट्रान्जॅक्शन जे केल्ले आसा पळय असलमान मकानदारान तशेंच ह्या मीना, हे पळय मीना खोप आनी अरविंद खोप हेंकां म्हाका दिसता दे शूड बी बुक्ड एज सून एज पॉसिबल. गव्हर्मेंट शूड शो दॅट यू ऑल ऑफ द यूथ. लज दिसता आयज आमचे गोंयची भुरगीं मरे ती यूथ मरे ही कोण रे, ही गोंयकारां आमची बाबडी भुरगीं. तांचे आतां लायफ स्टार्ट जावपा आशिल्ले. दे वॉन्टेड टू बी ऑन देयर फीट इंडिपेंडंट आनी तुमी जॉब दिना म्हणून भायर वचपाक केल्लें आनी आयज तांकां पळय फटयल्लें जालां. आनी फटयलां आनी तुमी युथाक न्ही हें दिना. अरे यूथ इज द फ्युचर मॅन. यूथ इज द फ्युचर ऑफ टुमॉरो. इट्स अ शेम, डिसग्रास टू दीस सरकार. Disgrace that they cannot give justice to our own youth. Then what do you expect them to do? Portuguese passport and then to go? हेजेर हांव निशेध करता आनी मागता हेंकां दोगांकनी जाता तितले बेगीन हाडून अरेस्ट करचें म्हणून. आय वॉन्ट एटलिस्ट चावी यू टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम. तूं मातशें उलय. घे हेणे एक्चुली हो म्हाज्या फ्रेंडाचे थ्रू मेळ्ळो म्हाका एक्चुली. सो तेणे म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें की सो एंड सो वेरी वेकन्सी आसा, तूं ड्रायव्हराक एप्लाय करता जाल्यार कर म्हणून. सो तेणे म्हाजो मिन्स युस्टीन आसा तेका. सो हांवें तेका सांगतालें सी म्हाकाय बीन आसल्या पळय रे, आमी हांगा काय जॉब मेळना कितें करतली म्हणून. सो तो म्हणपा लागलो आसा गो एक वेकन्सी आपल्या अरविंदान सांगला, तूं ट्राय करता जाल्यार कर. सो तेणें म्हाका तेजो नंबर दिलो अरविंदालो. सो तो म्हाका सांगपा लागलो 95K सॅलरी आसतली आनी तुका स्टार्टींग 80,000 भरपा पडटलें म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें ओके हांव 80,000 भरता आनी कांय भरपा नाका आसतलें मरे म्हणून. सो हांवें 80,000 ताका बोल्लें आनी मागीर हो म्हणपा लागलो तुका इमिग्रेशनाची पे करपा पडटलें, इन्शॉरन्साची पे करपा पडटलें. अशें करून करून तेणें 1,50,000 म्हाजे कडेन घेतले. सो
सो आफ्टर टेकीन मोबायल लायक 50,000 न्हू मागीर ताका हांवें सांगलें सी पळय तूं करता जाल्यार कर आतां म्हाजें आनी म्हाजे कडेन पयशे दिवपा जायना सो हांवें ऑलरेडी लोन काडला आनी म्हाज्यान काडपा जायना सो तूं करता जाल्यार कर ना जाल्यार म्हागेले पयशे रिटर्न दी तशें म्हणनाका ताणें म्हाका ब्लॉक केलो सो ताणें म्हाका ब्लॉक केलो म्हणटकीर म्हाजे कडेन आनी कांय ऑप्शनूच ना की हांव ताका खंय सोदतलें आनी कितें करतलें सो मागीर ताणें म्हाका एकदां फेक आपली टिकेट धाडलेली की आपूण सी ताणें म्हाका कितें सांगलेलें तुका टिकेटीचे पयशे आनी विजाचे पयशे तुका पे करपा पडटले बिकॉज जेन्ना आपूण सुद्दां भायर गेल्लो ताणें आपले पयशे आपूण पे केल्ले आनी थंय पावतकीर कंपनीन आपल्या विजाचे आनी टिकेटीचे पयशे दिले म्हणून सो मागीर हांवें कितें केलें ताका सांगलें म्हाका कितें प्रूफ धाडसी बाबा तुवें ऑलरेडी तुजे पयशे पे केला काय ना ते सो ताणें म्हाका एक टिकेट धाडली ट्रॅवलर्सान ट्रॅवल एजन्सीची आपूण आपले पयशे पे करून गेला म्हणून सो ती म्हाजे कडेन टिकेट आहलेली मागीर हांवें कितें केलें तें टिकेट तें नांव पयलें ट्रॅवलर्सान आनी ताका कॉल केलो ती एक्चुली एजन्सी आसा ती शिवोलीम आसा सो ताका कॉल केलो आनी ताका सांगलें सो एंड सो मनीस तुजे थ्रू टिकेट काडून बॅरीन गेला सो एंड सो म्हयन्याक ऑगस्ट म्हयन्यान गेल्लो तो आनी हें जें आमचे वांगडा फ्रॉड केला ताणें भायर रावन केला बॅरीन रावन हांवें ताका लास्ट पे आसा तो डिसेंबर 31 केलो 4,500 लास्ट पेमेंट आशिल्लो म्हाजो सो हांवें ताका कॉल केलो आनी कॉल करून ताका सांगलें सो एंड सो केला कोणी तेगे टिकेट बूक केला तेजो म्हाका पयलीं नंबर दी सो तो म्हणपाक आपूण नंबर दिना मागीर तूं म्हणली टिकेट कशी बूक करून धाडली सपोज तुजे कडेन कांय डिटेल्स ना जाल्यार ताणें मागीर म्हाका हांवें ताका सांगलें सो तूं टिकेट डिटेल्स अशें सांगना जाल्यार हांव पोलिसांक घेता आनी तुज्या दारान येता म्हणून सो ताणें बूक करून ताका धाडलेलो काय म्हणून तो म्हणपाक लागलो पयलीं ना म्हणपाक लागलो मागीर ताकाय बीन हांवें सेम धमकी दिली मागीर म्हणपाक लागलो हय आपल्यान धाडलेलें सो तेणी म्हाका आनी एकली मनशालो नंबर दिलो तेजें नांव कवीश धुरी म्हणून तो आमच्याच ग्रुपांतलो बट आतां हांगा प्रेजेंट ना सद्या सो तेजे नंबर दिलो म्हणटकीर हांवें ताका कॉल केलो सो एंड सो मनशान अशें केला तूं त्या जाग्यार हांव ट्रान्जॅक्शन केल्लें त्या जाग्यार म्हणपाक लागलो तूं वच आनी थंय पोलीस स्टेशनार कंप्लेन कर सो हांवें एप्लिकेशन ड्राफ्ट केलें आनी हांव सावड्ड्या पोलीस स्टेशनार येयलें बिकॉज हांव सावड्ड्या रावतां सो थंय पोलीस स्टेशनार गेल्यार ते कितें म्हणपाक लागलें तूं म्हणपाक लागलें तुजो एड्रेस आसा तो केपें पोलीस स्टेशनार पडटा सो तूं केपें वच आमी हांगा कांय करपाक शकपा ना इवन तुवें ट्रान्जॅक्शन हांगा रावन केलां बट तूं केपें पोलीस स्टेशनार वच सो हांव केपें पोलीस स्टेशनार गेलें सो तेतून म्हळ्यार म्हाजी जी ऑनलायन जी कंप्लेन घातलेली ती थंय ट्रान्सफर जाली सो तो म्हणपाक लागलो आमी कंप्लेन घेयना तुवें सावड्ड्या रावन केला तूं सावड्ड्या वच हांवें तांकां सांगलें पळय सावड्डेच्यान म्हाका हांगा धाडला तुमी कितें करता तुमी म्हाजी कंप्लेन घेता काय घेयना हांव कितें करूं सो लेटर ऑन तो ताणें मागीर रायबंदर PIया कॉल केलो सर्वेश म्हणटा ताका आनी ताका सांगलें सो एंड सो अशें येयलां हांगा कितें करूं आपूण तेणें कितें सांगलें तेजी कंप्लेन थंय रजिस्टर जाली न्हू हांगा रायबंदर सो ताका रायबंदर धाड सो हांव रायबंदर गेलें ते पोलिसां कडेन आनी तांकां सांगलें तेणें म्हाका विचारलें अशें अशें आसा हांवें ताका सगळें सांगलें आमचें अशें करून स्कॅम करून पयशे घेतला म्हाजी कितलीं जाण आनी कलिग्स आसा तांकांय घेतला सो तो कितें म्हणपाक लागलो एक दीस तुमी सगळीं येया वांगडा सो हांव गेलें ताका मेळपा आनी तांकां सगळ्याक व्हेलें तांकां सगळ्याक व्हेलें आमी सो सांगलें सो आमच्या वांगडा अशें अशें जालां सगळें आमचें ताका सांगलें सो तेतून म्हळ्यार जेन्ना तो कितें म्हणपाक लागलो आतां तो खंय आसा हांवें आमकां सारकी खबर ना खंय आसा तो मागीर तो कितें म्हणपाक लागलो तेणें न्हू आमची भितरल्या हांकां ऑनलायन आमकां कॉल करता तो अरविंद कॉल करता मेसेज पळयता बट आमचो फोन घेयना थोड्यांचोच घेता सो तो पोलिसान कितें सांगलें आपूण तुमकां एक लिंक धाडटा तुमी त्या लिंक ताका धाडा सो तेजो फोन तरी ट्रेस जातलो खंय आसा तो सो तेणी लिंक धाडलें तें आमी ताका धाडलें तें अरविंदा पयलीं तो बॅरीन आसा ट्रेस जालें हेजे मुखार कांयच ना ती जी कंप्लेन आशिल्ली आमची थंयच क्लोज जाली तो म्हणपाक लागलो कितें समज इशू आसा जाल्यार मागीर कितें आमकां कळटा हेजे फुडें जाल्यार आमी तुका सांगता SP राहुल गुप्ता फुडें सुद्दां आमी उलयल्ले बट तो म्हाका कितें इशू आसा जाल्यार सांगता मागीर आमी कितें करतलीं कांयच ऑप्शन ना कोण कांयच मुखाली कांय सांगत ना सो आमकां आनीक चेडूं मेळ्ळें जेचे 8 लाख खाल्ला मिनान जी अरविंदाची भयण आसा पळय तेणें खाल्लें ताका हें आसा पळय हेणें खाल्ला 8 लाख जे हांगा व्हरता म्हणून ताका सांगलें न्यूझिलंड ऑर स्विट्झर्लंड खंय तरी धाडटा म्हणून सांगलें 8 लाख घेतला तेज्या कडेन आनी ही जी तेंची पयशे घेवपाक 2023 चालू आसा तेजे मिना 19 चालू आसा पयशे घेवपाचे सो तेकाय बीन थ्रू बाबड्या कळ्ळें की बाबा आमी बीन तितून आसा म्हणून सो आमी कितें केलें तेका न्हू लास्ट हे चेडवाक कितें जालें आमकां बीन कळनाशिल्ली तेजी ही भयण हेका हांवें पयलीं कॉल केल्लो हें डिनाय करता तो आपल्या भावूच न्हू म्हणून सो मागीर ते चेडूं कितें म्हणपाक लागलें आपल्याक एक एजंटालो कॉल येयल्लो की बाबा कुरियराची थ्रू आपली तुजी डॉक्युमेंट्स आसा ते सगळे धाडटा म्हणून तुका बट तो एजंट जो मनीस उलयलो तो अरविंद सो ते आमकां मागीर कळ्ळें तेजेच एजंट जावन उलयला म्हणून सो आमी सगळीं मेळ्यान म्हापसा पोलीस स्टेशनार गेली सो आतां मिनाचेर कंप्लेन करतली नाल्यार कितें आतां मुखार कितें स्टेप घेतली म्हणून सो पोलिसांनी आमकां कितें सांगलें तुमची कंप्लेन आमी हांगा घेयना तुमी तुमची नेटीव पोलीस स्टेशनार वचा आनी कंप्लेन करा बिकॉज तुमी हांगा कांय दिवपाक शकना बिकॉज तेणी तुमी काय ताका पयशे धाडल्या ना तुमी ताका धाडले सो तुमची पोलीस स्टेशनार वचा आनी आमची तेणी कांयच आयकलना आमची ते कांय केअरूच करूना सो मागीर आमी प्रतिमा कॉल केलो कित्याक आमी तेजी विडियोज पळयला की बाबा तें कितें काम आसल्यार फुडें येता सो आमी ताका उलो मारलो की आमची तूं तर येवन कितें हेल्प कर बिकॉज कोणूच पुलीस आमची केसूच घेवपाक सोदना दॅट्स वाय दॅट्स इट सो हांव मागता रिस्पेक्टेड पुलीस स्टेशना कडल्यान की तुमचे आयज हो आतां व्हिडिओ आउट जाला हो सगळ्या कडेन पावतलो
कित्याक दिसा टेंडर यूथ तुम्ही चितात तांचे तुम्ही यू आर डिमॉरलायझींग देम बिफोर देअर वर्क स्टार्ट्स. सो हाव इट्स गोना बी. हेंकां धरून हाडात. भाव मेळना म्हणटा न्ही तुमी बारेन आसा न्ही, बारेन तुमी पावनात न्ही, सालिगांव पूण पावतले तुमी, डॉमिनोजाचे वयर पूण तुमी पावतली. सांगले मॅडम थंयच आसा ऑफिस तुमगेले पुलीस स्टेशना मुखार ऑपोजिटी आसा या म्हणून ते पण ना म्हणपाक लागले. ते येवपाकूच रेडी. So what does this say? You don't even have to go anywhere far. नाल्यार 20-40 किलोमिटर बरें वता मरे तुमी आमचे असल्या लोकांक त्रास करपाक, आमचे असल्या लोकांचे रेट घालपाक. आनी पुलीस स्टेशनाच्या सायडीनूच आसा खंय ताजें घर, ताजें ऑफिस. सो वाय यू आर नॉट गोईंग? वॉट इज हॅपनिंग? तुमकां कितले हप्ते पावल्या? नाकाक धरल्यार तोंड उक्तें जाता खंय. आमी मागतात कितें जावं कायद्यान एक गोंयकार भुरगीं यूथ यू आर सेटिंग अ बॅड एग्जाम्पल टू देम. मागीर ते खंयचे वायसीस घेता रॉंग हितूंत वता तेन्ना मागीर तुमी उलयतात. पूण तुमी तांकां पळय न्याय दिवपाक जाय तांकां. जस्टीस जाय मॅडम. सो से वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट. जाल्यार आमी जस्टीस. आनी इफ समज आमी फाल्यां सकाळी कितें केलें तेंकां मारलें. अरे इफ समथींग हॅपन्स सारपा जायना की एंड एनीथिंग. आतां म्हाका सांग तितूंतले खंय 2 जाण डिप्रेशनाक घेतल्या. आय डिडंट वॉन्ट टू से दीस. 2 जाण भुरगे खंय तांच्या ग्रुपांतले डिप्रेशनाक घेतला. एकल्यान खंय ऑलरेडी अटेम्प्ट टू कमीट टू हें केलें सुसायड. हू इज आन्सरेबल? कोणाचे भुरगे ना जातले? तुमी रावल्या कितें आमचे गोंयचे भुरगे अशे जीव दिवन मरतले आनी मागीर तुमी एक्शन घेतले म्हणून? अरे प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. गो अँड कॅच नो. धर त्या मिना खोपाक आनी घाल भितर. फ्रॉम वेरी शी ओरिजिनली गो. झारखंड गोंयचे न्हू ते, झारखंडचे ते. हांगचे कांय ना. हांगा फक्त रावन ते लोकांक नाडपाचें केलें तेणें. सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें. आनी मिडिया भावां कडेन मागता मातशें वचात आनी मातशें ते रिस्पेक्टेड म्हापसा पुलीस स्टेशनात तुमी विचारात की वेन द यूथ हॅव डन दीस कंप्लेन ऑफ जॉब स्कॅम on this Mina Khop who is next to your police station, why you have not taken action म्हणून? काय ऍक्शन? Because I take you all as the fourth pillar of democracy and I know it's a powerful तुमचे हे जे तुमचे आसा पळय फोर्थ पिलर ऑफ जे पुलिसां कडेन जायना, जे खंयच्या मंत्र्यां कडेन जायना ते तुमचे कडेन जाता. आनी तुमकां लागून जाय ते गोंयांत कितले तरी लोकांक जस्टीस मेळ्ळी आसा. सो हांव हात मागतां, हात जोडून मागतां की हेंकां मातशें सपोर्ट करा म्हणून. देव बरें करूं. नांवां सांगा गो. नांवां सांग. माझे नाव छबिना, हांव सावड्ड्या रावता. म्हजें नांव हजिया सय्यद, हांव सावड्ड्या रावता. हांव चर्चिल सालिगांव रावता. माझे नाव कल्पेश मौजेकर, हांव बोमा रावता. माझें नाव जॅक्सन डिकॉस्टा फ्रॉम सालिगांव. माझे नाव विराज वेळीप, हांव रिवणा कॉर्म रावता. विराज वेलीप फ्रॉम रिवणा. युस्टीन जॉब फ्रॉम कळंबा रिवणा. युस्टीन फ्रॉम ऑल्सो रिवणा. माझे नाव महेश कांबली, हांव सालिगांव रावता. महेश कांबली फ्रॉम सालिगांव. सगळ्याक जस्टीस जाय. एक समज पुलीस काय करना न्हू जाल्यार आमी ताका मारलो कितें केलें न्हू फाल्यां आमकां Don't force the youth to take law in their hands. फाल्यां सकाळीं आमी कितें केलें न्हू आमी ताका मारूच उडयलें. पूण कोणें आमकां एक उतरां विचारपा येना कितें ना. पयशे मेळो मेळना खबर तो मेळपा जाय इतलेंच. आनी तेका जाता तितले बेगीन तुमी ताका जायते जाणां आसा. खूब जाण आसा 17 जाणां. बट आयज सगळीं येवपा पावना. सो आमी इतलें Because it was a last minute call. I said, okay, come, we'll try to do what. वो सगळे पयसी आतां हे कोण पळयता पळयना म्हाका खबर ना. बट हो सगळ्या कडेन पावपा जाय. बिकॉज आयज तेणें आमची खाल्ला अशें नाका फाल्यां सकाळीं लोक जा कोण आनी कितले भुरग्यांनी नाडला आसतले तेणे. दिस इज जस्ट वन ग्रुप. गॉड नोज हाऊ मेनी यूथ दे मस्ट हॅव ड्यू. वयल्यान आमकां 17 जाण मेळ्ळे आनी कितले जाणां कितले जाणे लोकांक सांगता मातशें येयात. आतां हाल्ली तेणें आतां कोण फेक प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स करता म्हणल्यार कालूच तेका अरेस्ट करून पोलीस स्टेशनार ते बीन आमकां ते पोलीस स्टेशनार तेणें पियानूच सांगला काय कोण तरी तेणें पोलीस स्टेशनार आसतना कालूच तेका अरेस्ट करून व्हेल्लो की तेणें प्रॉपर्टीचे फेक डॉक्युमेंट्स करता म्हणून ते. सो तेज्या अगेन्स्ट खूब केसीस आसा थंय आनी आजुनी कोणी तेजें एक्शनूच घेवना. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हाका सांगपा जाय मीना म्हणटा ती पळय हिरोईन आसा पळय मीना म्हणटा ती. म्हाका विचारूंक जाय जॉब स्कॅमाचे इतले गव्हर्मेंटाचे जॉब स्कॅमाचे भायर सरले तेन्ना तुमी पळयला कितल्यो हिरोइन्यो भायर सरल्यो. हां आनी तांचे वॉयस मेल देखून भायर सरले, मेसेजीस भायर सरले की यू नो हांव हेका बरें आसा, तो आमचो करतलो, नांवां घेवन तेणी सांगिल्लें आसा. पूण ती बेल घेवन आयज सुसेगात आसा. ऑडी बीन व्हडल्यो गाडयो प्रॉपर्टी घेवन. आतां म्हाका विचारपा हेजे गॉडफादर कोण काय म्हूण. गोंयांतलो इतले जाणांतले आसा पळय तितूंतले ताजो गॉडफादर कोण तो कळपा जाय. कित्याक म्हापसा पुलीस इज नॉट टेकिंग एक्शन. शी हा ऑफिस इज देर ओनली. सो हू इज हर गॉडफादर वी वॉन्ट टू नो नाव. हे जे जाता तितले बेगीन आणि हे किया घेतलं हेंगेले सगळे पैसे कष्टाचे पयशे घेवन किया घेवन वयल्यान घालतात. किया घेऊन भावता पळय. लज आसपाक जाय मरे. हरामचे पयशे खातात ते तुमी. काम करा, कष्ट करा मरे. तांचे आवय बापाचे रक्ताचे पयशे ते. फाल्यां आनी कोणा वांगडा जावपा नाका. सो आणि व्हिडिओ जाय तितले शेअर करा. थँक्यू. हेंगेले पयशे मातशे उरपा जातले. चल थँक्यू. थँक्यू.